Welcome back. Opposition as well as ruling MLAs rapped Vigilance Department. Pratap Singh Rane said that Vigilance Department is too slow and cases are pending since last 2 to 3 years. Vijay Sardesai termed it as a tool of witch haunting against opposition by the government. Ruling MLA Subhash Phaldesai demanded authentication of complainant before acting on it. Banavli MLA Kaitu Silva charged that many of the Vigilance Department officers are hand in glove with the NGOs in extorting money. एक विजिलन्स डिपार्टमेंटा भितर जर पळयलें तर जायत कोणी कोणाचेरय कंप्लेन घालता आनी विजिलन्स डिपार्टमेंट ते 2-3 वर्सां तशीच दवरता. कोणाची प्रमोशन्स आसता तातूंत भितर नांव नासता, गांव नासता, पत्तो नासता. आय वूड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कायंडली सी दॅट बोगस किंवा अशे फ्रॉड्युलंट वे कंप्लेन्स केल्या त्यो पयलीं कोणाकय आफोवपाक जाय, तांकां पळोवपाक जाय कोण कंप्लेन कोणाचेरय मारता आनी ती विजिलन्स डिपार्टमेंटान तश्योच पेंडींग आसतात. वेदर दिस कंप्लेन इज द पर्सन इज एक्झिस्टिंग ऑर नॉट. की विजिलन्स डिपार्टमेंट म्हणतो एक बरो व्हडलें बूथ तयार केल्लें आहा जाका एक आपलो ओन एजेंडा आहा की PWDन स्कॅम जाल्ली. इतलो व्हडलो आवाज जालो. आतां 2.5 वर्सां 28 मंथ्स आर ओवर. म्हाका चीफ मिनिस्टरान दाखोवचो एक कोणाचेर एक्शन जाल्या काय म्हणून. तर विजिलन्स डिपार्टमेंट वसली जाल्यार वारक्या पावना कित्याक पयलींचो PWD मिनिस्टर आसा करप्शन केलां तेका लागून ह्या विजिलन्स डिपार्टमेंट तिका पावना. विजिलन्स पंचायतीचे कोण मेंबर आसा तांकां सोदूंक पावता. व्हडले चोर आसा ताका न्ही. वद्य विजिलन्साचे मनीस बारीक बारीक कंप्लेन घालता. कोण रेस्टॉरंट आसा तांचेर कंप्लेन घालूंक आनी तांचे बरोबर मडगांव चायेक आसतले बसून आसतात. ह्यो फकत पयशे करपाचे धंदे. हे NGOचे बरोबर भोवन थोडे पयशे करतात. Vigilance, again here the right for service or whatever, the right of citizens time-bound delivery. Here also the time-bound delivery is required for even for government servants if they are caught in, suspended, you remain suspended for God knows how many months in. So quick action is required. Government will enact law against habitual litigants and extortionists. Chief Minister Manohar Parrikar informed the Assembly that government will keep an eye on funding and deals of such NGOs and activists. CM said there are some honest and loyal activists and NGOs. However, there are some who are publicity seekers. He blamed some of the JMFC judges for entertaining such elements. Sakhre MLA Pramod Sawant had raised the issue of funding of such NGOs. Fear and anxiety in the mind of law-abiding citizen of Goa due to the false complaint at police, also the various other forum made by the some people and so-called NGOs with the malafide intentions, either the blackmail or to grab the money. The steps government intend to take to control this means. Foreign funding, कितलेशात NGOंक foreign funding येता, even though गोंयान खरोखरूच ताजो गव्हर्मेंटाचो कितें तरी तेजेर कंट्रोल आसा काय कितें काय ते फॉरेन फंडिंग घेवन हांगासर लोकांक परत ट्रॅप करपाचो जो प्रयत्न करता हो गव्हर्मेंटान सांगचो. तुवें ताका फॉरेन फंडिंग म्हणलें. ते फॉरेन फंडिंग तांकां गरजूच ना. दे फंड देमसेल्फ बाय दीस एक्टिविटीज. आतां उदाहरण हांव पळयतालो हाज्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें कितें तरी करचें पडटलें ताका. तो काशिनाथ शेटे म्हणून एक आहा व्यक्ती. गव्हर्मेंट सर्वंट इफ ही गोज टू एनी कोर्ट we will come with legislation, not during this assembly, after discussing with people that spurious and litigant by nature habit. काही जण SMS धाडटा, अत्यंत बदनामीकारक SMS आसता. एक लॉयर आसा फामाद, म्हाका नांव घेवन बेटे म्हज्या तोंडान विटाळ हाडपाचो ना. केवळ एखादी गजाल मनशाक अडचणीन हाडपाक कायद्याचो दुरुपयोग करणारे जे लोक आसा तांच्या विरुद्ध सरकार कायद्यानूच कारवाई करतले आनी ताज्या खातीर लागणारी योग्य ते लेजिस्लेशन फुडल्या असेंब्ली पयलीं येतले. इतले तुका हांव प्रॉमीस दिता. ह्या लोकांक खरें म्हणजे हांची इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आनी हांव करतलो. कोणें कितले फ्लॅट घेतल्या पळय, खंयच्या बिल्डराक ब्लॅकमेल करून आनी खंयच्या केशींनी ते भिवन पळून गेले. सगळ्यांकूच बदनाम करप बरोबर न्हय. आसात ते दोग तीग जाण, दोग चौग जाण आसा जेन्युइन आसा त्यो हांच्यानी जरूर करच्यो.
Goa government will implement a scheme to grant a refund of infrastructure tax paid for buildings by 31st August. CM Parrikar announced it in assembly while replying to Porvorim MLA Rohan Kaunte. Kaunte had raised concerns over the power supply in the state. He also demanded that no new connection should be given to upcoming buildings till the power crisis are solved. Power Minister said government will think on such options as the power deficit is seizable. Where there are houses or buildings which are under completion, nearing completion or are completed, tanka tumi ditle ka under JERC, the JERC pramane consumer has to bear is the cost. As per infrastructure tax, you are supposed to provide the facilities. People are confused. Tu kida karun sokta? Ozun JERC norms follow kartalo ka infrastructure tax pramane you will provide the facilities. Anga foundation galta ani load approval la goitalo. फाउंडेशन घालप लोड बिल्डिंग अजून वयरच येवंक ना. माझ्याकडे केसीस आहा सगळे. आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स घेता म्हणून हांवें बजेटान डिक्लेअर केला की गव्हर्मेंट वील एन्श्युअर दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर इज डिलिवर्ड अप टू अ पर्टिक्युलर पॉयंट एट अ रिजनेबल रेट. ती स्कीम इज अंडर ड्राफ्टिंग. मे बी बाय 31st August that scheme will be implemented. Electricity Regulation Commission order, every household you have to pay some 150, 300, that kind of amount. But that is provided infrastructure is available close by. If the infrastructure has to be created, like a big housing project, or sometimes the distance is slightly more, then electricity department asks the applicant to pay for that infrastructure. Our scheme envisages that part of that cost, major part of that cost will be borne by the government if such things, because since we are taking infrastructure tax, we consider it as our responsibility to provide the infrastructure. Anga permission did chalल्या. If it is not coming in line, Honorable CM फाटी सांगले की जवळ 75 मेगावॉट कमी येता, परी तुम्ही एडिशनल परमिशन दिता, you stop giving permissions. आम्ही रेजिडेन्शियल बारीक बारीक कोणाचे आहा ते आम्ही डिनाय करूंक शकना म्हणून आम्ही दिता. पूण तो सांगता ते जाल्यार म्हाका दिसता हांवूय बीन मागीर आयज ऑनरेबल सीएमा कडेन उलोवन हेचेर एक कितें तरी उपाय काडपाक लागून व्हडले लोड जे आहा तांकां सद्या बाकीचे फायल्स आहा ते आमी रिलीज न करता दवरपाक जाय अशें म्हाकाय दिसता. तेचेर आमी विचार करपाक जाता. Sankole Panchayat in a special meeting on Monday voted out Ramakant Borkar as the Sarpanch of Sankole Panchayat. They had submitted a notice to Mormugao BDO earlier. 8 out of 11 members have voted against him. This move follows red-handed arrest of Ramakant Borkar by the ACB while accepting bribe. कॉन्फरन्स मोशन हाडलेले 8 मेंबरांनी त्याचे डिस्कशन झालेले आज आणि इतिवृत्ताच्या प्रमाणे प्रोसिडिंग शिटाचेर जे नमूद केलेले आसा त्याप्रमाणे एक प्रिजायडिंग ऑफिसर आणि 7 मेंबरांनी त्याच्या फेवरान हे दिलेले आसा. कारण तशें आमी सद्या जे लेटर दिल्ले आसा तेजे मेन्शन केल्लें आसा. खूब अशें डिसिजन जाल्लें आसा जी आमकां कांयच खबर नाशिल्लें आनी हे थोडी गोश्टी लागून आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन आज मूव केल्लें ते पास जालें. फुडलो सरपंच कोण आसतलो? फुडलो आमी सरपंच अजून डिसायड करना. Dishan Parab for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.